सभे तुका भेटो येता सोमी तुझ्या तुझा ताका मेळो जिवीत तुझे ताका भेटो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. अशें म्हणटा सर्वेस्पोर, कित्याक म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही, म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्ही. मोगाचे न्हू, देवा विशीं आमी चिंतून गुंतून हाडलेली चिंतपाद्वारी देवाची खरी वळख आमकां लाभना. आमकां आसच्या चिंतपा सक्तीन सगळ्या सर्गा संवसाराच्या रचनाची खरी जणवाय आनी वळख मेळूंक असाध्य. ह्या खातीर ताची वळख आमकां मेळचे खातीर देवान जेजूक ह्या संवसारीत धाडलो आनी हाचे द्वारी आमकां देवाची संपूर्ण वळख लाभली. हो सुमिस्ते संभ्रमूंक आनी बगूंक आमी ह्या काळार तयाराय करतना आयची वाचपां आमकां विशेश रितीन आदार जातात. आयची वाचपां देव कोण आनी जेजूची मिसांव कितें म्हूण समजूंक प्रेरण दितात. देखून ह्या मिसा वेळी देवाचें उतर आयकून एवकारिस्ताद्वारी ताची खरी वळख मेळूंक आमकांच आमी आयती करया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावत बरी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमी आतां वळखून घेवया. खालत्या काळजांत सांगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वाक आनी तुमकां मोग भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून आनी बरें विचारून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बहुत अपराध. ह्या पुस्तक घेवन सदां संस्कार करीत सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराला लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळा बापा, आमी तुजी भुरगीं सुमिया जेजूच्या जल्माचे परबेक काळजाच्या उमाळ्यांनी यात्रेकून रावता. येदो वर्तो सोडवणदार आमकां हाडटा तो आनंद बगूंक आनी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोशान संभ्रमूंक आमकां फावो कर म्हण विश्वासान आमी मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांव सर्वेस्पोर दुसरो कोणूच ना. हांव उजवाड रस्ता आनी काळोखाची सृश्टी करता. हांव सूख दिता आनी विघ्नां निर्मिता. हांव सर्वेस्पोर हे सगळें करता. मळबा दवा परी वयर तावन न्हीद देवय, पावसा परी कुपां ती पडूंक दीव.
भूंय उक्ती जावं आनी आमकां सोडवून उपजूं. न्हीद फुलोवन येवं. हांवें सर्वेस्परान हें सगळें रचलां. कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पोर आकाशाचो रचणार, तो सुदेव ताणेंच पृथ्वी रचल्या आनी आकारल्या, ताणेंच ती रायल्या. ती निर्जन उरचे खातीर ताणें ती रोसूंक ना. बगार वस्तेची सुवात जावच्याक ताणें ती रचल्या. हांव सर्वेस्पोर आनी दुसरो कोणूच ना. पुर्विल्ल्या काळांतावन हें कोणें परगटलां? हें कोणें पयलींच कळीत केलां? हांवें सर्वेस्पोरान न्ही. म्हजे भायर दुसरो कोणूच ना. हांव एकलोच नितीवोन देव आनी सुरवणदार. म्हजे भायर दुसरो कोणूच ना. पृथ्वेच्या सगळ्या शिमानो म्हजेशी परतून येया आनी तुमची सोडवण जातली. कित्याक हांव देव, म्हजे भायर दुसरो कोणूच ना. म्हज्याच नांवान हांवें सापूत घेतल्या आनी म्हजें तोंड सत उलयलां. फाटीं घेवंक जायना तसलें उतर हें. म्हजे मुखार सगळीं आपली दिंब्यो मोडटलीं. म्हज्या नांवान सगळ्यो जिबो सपूत घेतल्यो. म्हणून फकत सर्वेस्परांतय आसा न्हीद आनी बोळ. ताचेर रागा जाल्ली ती सगळीं लजेन भरून ताचेशी येतलीं. इस्रायलाची सगळी संतत सर्वेस्परा वरवीं जैतेवंत आनी महिमेवंत जातली. देवाचे उतर. गळया तुमी आकाशाणो जैतेवंताक कुपांतावन देवून दी सोमी. गळया तुमी आकाशानो जैतेवंताक कुपातां देवून दी सोमी. सर्वेस्पोर देव कितें सांगता तें आयकता. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचें उत्तर पाठयता. ताचे भयभिरांत आसलेल्या लोकांक ताणें सोडवण लागीं पावल्या. देखून ताची महिमा आमच्या देशांत वसतली. गळया तुमी आकाशानो जैतेवंताक कुपातां देवून दी सोमी. मोग आनी विश्वासी पोवन एकामेका मेळ्ळ्यांत न्हीद आनी शांती एकामेका वेंग मारतात. विश्वासीपण भुमींतावन उपजतले. नितीवनपण सर्गातावन नदर घालतलें. गळया तुमी आकाशानो जैतेवंताक कुपातां देवून दी सोमी. खरेंच सर्वेस्पोर आमची सुबणपणीन दया करतलो. तेदवा आमची भुमी यथेश्ट पिकांत जातली सुफोड. नितीवणपण सर्वेस्परा मुखल्यान वेतले आनी ताच्या पावलांनी पावलांगाल येतली शांती. गळया तुमी आकाशानो जैतेवंताक कुपातां देवून दी सोमी. सुरवातेच्या परगटणारा व्हडा ताळ्यान संतोषभरीत उल्हास सोड आपले सर्वेस्प देव पदवेन येता. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जुआवनो आपल्या शिसां मदल्या दोगांक आपोवन अशें विचारूंक सोम्याशी धाडले. येवचो आसा तो तुमचो की
आमी आनी एकल्याची वाट पळयचय. धाडलेले जण जेजू सरशी येवन म्हणाले, स्नान जातार जुवावन अशें विचारूंक आमकां तुजे सरशी धाडल्यात. येवचो आसा तो तुमचो की आमी आनी एकल्याची वाट पळयचय. ते आयलेल्या वेळारच जेजून सबार जाणांची पिडाशिडा गूण केली. देवसार धांवडायले आनी जायत्या कुरड्यांक दिश्ट दिली. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, वचा आनी तुमी आयकलां आनी पळयलां तें जुवांक सांगा. कुरडे पळयतात, तोटे चलतात, कोडकार नितळ जातात, भेरे आयकतात, मेल्ले जिवन जातात आनी दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट जाता. म्हजे थंय पातयेणी सुखय नातलो भागी. देवाचे उतर हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तुमकां कळीत आसचे प्रमाणे इस्रायलांत पोरण्या सोल्ल्याचो निमाण प्रवादी मालाकी प्रवादी. बायबलांत तुमी पोरण्या सोल्ल्याचो निमाण बूकय मालाकी प्रवादी असो. मालाकी प्रवादी उपरांत सुमार 500 वर्सां इस्रायलांत प्रवादी नातलो. आनी हे आदी फुडेंच आमोस प्रवादीन बरोवन सांगलें आसा, इस्रायलांत दुकोळ पडतलो. तो दुकोळ खाणाचो जेवणाचो न्हय, तो दुकोळ उदकाचो न्हय, बगार तो दुकोळ देवाच्या उतराचो. म्हणजे थोड्याच काळा उपरांत इस्रायलांत देवाचें उतर सांगतलो मनीस आसचो ना. तुमी हेय जाणात की देव प्रवाद्या मुखांतर इस्रायला संगे उलयतालो. देव राया मुखांतर उलयल्लें भोव उणें. एका कुशीन राय आसलो जाल्यार आनी एका कुशीन देव प्रवाद्या मुखांतरच लोकां लागीं उलयतालो. आनी अशें मालाकी प्रवाद्या उपरांत 500 वर्सां इस्रायलांत प्रवादी म्हणलो नातलो आनी देवाचें उतर कितें, देवाचें कुशें कितें म्हणून सांगूंक आनी तशेंच सुकल्ल्या वेळार तांकां मार्गदर्शन दिवंक, सारके वाटेक हाडूंक कोणी एकलो मनीस प्रवादी म्हणलो नातलो. आनी आतां जुवांव येता. जुवांव येताना आमी चिंतचें न्ही की वो खंय तावगी आयलो आनी ताणें ताचें मिसांव सुरू केलें. तशें न्हय. जें कितें मालाकी प्रवादीन बरयल्लें आसा प्रत्येक जावन ताच्या निमाण्या अध्यायांत, 3ऱ्या अध्यायांत, तें तावन जुवांव सुरू जाता. म्हणजे मालाकी प्रवादीच्या 3ऱ्या अध्यायांत तो म्हणटा, हांव एक दूत धाडटलो. मेस्सिया येवच्या फुडें एक दूत धाडटलो आनी तो सोम्याची वाट तयार करतलो. आनी त्या देखून आमी मालाकी तावन जुवांव पर्यंत तितले वटलें गॅप आसा जाल्यार 500 वर्सांचें तें जुवांव मुखांतर तें लिंक जाता. आनी आयच्या दिसा आमी वाचलो हो वांजेल. जुवांवक पातयेणी सुकता जेजूचेर. कित्याक म्हळ्यार तो आतां बंदेंत आसा, ताचें मिसांव आखेर जावन येतें आसा. हांगासर जेजूचें मिसांव भायर सुरू जालां. पूण जेजून वेची वाट पळयता आसतना जुवांक बगूंक सुरू जाता, हांवें ह्याच वाटे विशयां सांगलें गी, ह्याच वाटे विशयांत हांव तयार करूंक लोकांक सांगता आसलो गी. कित्याक जें कितें मालाकी प्रवाद्यान बरयल्लें जुवांव थंय पूर्ण जाता म्हळें. जें कितें ताणें मालाकी प्रवाद्या थावन घेतलां ताच्या जिवितांत आनी ताच्या मिसांवाक, तें हांगासर पूर्ण जावचें बरें दिसना. मालाकी प्रवाद्यांत 3ऱ्या अध्यायांत कितें सांगलां? 2 संगती. पयल्यान मालाकी प्रवादी म्हणटा, मेस्सिया येताना तो सोनाराच्या उज्या बरें येतलो. तो रुपें नितळ करच्या उज्या सारको जावन आसतलो. म्हणजे मेस्सिया येताना देवाचो क्रोध येता. मेस्सिया येताना झडती करच्या पासून तो येता म्हणून पयलें. आनी दुसरें, कोणें जुदे समाजीक विधवींक, पातक्यांक आनी कोणाक भायर दवरलां तांच्या पक्षेन तो रावतलो आनी तांकां नीत मेळशें करतलो, तांकां न्याय मेळशें करतलो म्हणून हे 2 संगती. जुवांव पयलें घेता. म्हणजे इस्रायलांत मेस्सिया येताना तो लेवीच्या पुतांक नितळ करतलो. म्हणजे जें कशें आदीं बलिदानां भेटयतले आनी देवाक ती मानतालीं आनी ताचे उपरांत कशें
देवाक भेटयली बलिदानां ती मानवंक नात, कित्याक लेवीच्या पुतांचे जिवीत सारकें नातलें. तें पयलें मेसिया नितळ करतलो म्हणून सांगलें तो घेता आनी लोकांक सांगूंक सुरू करता देवाचो क्रोध येतलो, त्या देखून ताचे पयलें तुमचें जिवीत बदला, तुमची जिणी बदला आनी समयातें तुमी पाटी येया. जुवान विचारल्या सवालाक जेजू जाप दिना, वैगी नैगी म्हण सांगना. तुका तुंच तो वा आनी कोणाक आमी राका जगी म्हणल्या सवालाक जेजू हांवच तो म्हणून पाती येया म्हणून सांगूंक जेजू सांगना. तो मालाकी प्रवाद्यान दुसरी सांगात कितें सांगलें तेंच कर दाखयता आनी सांगता जें कितें पळयलां तुमी वचून सांगा. तो कुड्यांक दिश्टी दिता, थोड्यांक सलाशें करता, मेल्ल्यांक उठोवन सलाशें करता आनी तशेंच देवसरांत उडयता आनी म्हणटा जें कितें मालाकी प्रवाद्यान सांगलें म्हणजे कोणें असल्या मनशांक देवाक लागीं येवचें तान पयस दवरलां. पातक्यांक, विधवींक, तोंट्यांक, पिडेस्तांक, कोडकारांक ह्या समाजान भायर दवरला. तसल्यांचो ताळो जावन हांव आसां. तसल्यांक न्याय माळशें हांव हांगासर आसां आनी तसल्यांक देवाक लागीं हाडचे खातीर हांव आसां. हेंय मालाकी प्रवाद्यान सांगलां, हेंय जू हांव जाणा. त्या देखून जें कितें हांवें केलां तुमी पळयलां तें वचून सांगा आनी तो व्हड ताका पातयेणी मेळटली. जें कितें तो तयार करूंक आयिल्लो हांवूच म्हूण ताका कळटलें. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आज ह्यो दोनूय संगती आमी आमच्या समाजांत आमच्या जिवितांत घेवन पळोवंक जाय. एक आमची नितळाय, जिणयेची नितळाय, खंयचोय सॅक्रिफीस आमी भेटयता जाल्यार सोमी आमकां देवाचें आराधन करूंक आमी येता जाल्यार पयल्यान आमी नितळ जावची गरज आसा. दुसऱ्यान आमी कोणाक ताळो ना जावंक पुरो कोण कश्टांत आसात, गरजेंत आसात, तांच्या सांगाता रावचें तसलेंय जावंक जाय आनी तो बळ सोमी आमचे मदें आसा म्हणून सगळो संवसार वळखतलो. आज परिक्षेचो काळ, जायत्या संदर्भांनी आज काल कितें घडोवन आसा तुमकां कळीत आसा. प्रत्येक जावन ह्याच दिसांनी क्रिस्तांवांनी देवाचें उतर परगट करच्या विशांत, जेजूक दिवच्या विशांत, समाजांत जेजूची साक्ष जावन जिवोवच्या विशांत जायतें आयकता आनी त्या विशयान कायदो येता म्हणूनय जायती खबर आसा. पूण ह्या परिक्षेच्या काळार आमकां हिंच वचपां परत इतलेंच सांगतात की तुमी पयलें नितळ जाया. सांगाताच जें कितें जेजून केलें, जेजून आयचे कितें दिसा कितें सांगलां तेंच तुमी करा आनी तो व्हड सगळ्या संवसारा मुखार तुमी साक्ष जावन ताची साक्ष जावन उरतल्यात आनी कोणूच तुमकां कितेंय करूंक शकचो ना, कित्याक सोमी तुमचे सांगाता आसा. हेंच पावलोन सांगलें, हेंच पेद्रोन सांगलें, हेंच सक्कड आपोस्तलांनी सांगलें. जर सोम्याच्या कामान तुमी आसात, सोम्या संगी आसात, तो व्हड सोमी तुमचे संगी आसतलो आनी तो तुमकां सर वायटांतलें सांबाळटलो. कित्याक जें कितें ताणें करूंक सांगलां तें तुमी करता जाल्यार ताचें उतर तुमी परगडटात. जें कितें तुमी ताणें सांगलें बरें करता जाल्यार ताचें काम तुमी करतात. त्या देखून कश्टां सांपडल्या वेळार कितें उलोवंक जाय, कशें चलोवंक जाय, कितें करूंक जाय तो तुमकां सांगतलो आनी तो तुमकां एक रक्षण जावन तुमचे पक्षेक झुजतलो. हें उतर आमी आयच्या दिसा घेवया आनी आमच्या दिसपट्टे जिवितांत खंयसर आमकां अवकाश मेळटना सोम्याक साक्ष दिवंक आमी तयार जावया. कानी जावन तुका दिता
म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र वाद सर्वस्वर निर्माण कर. मोगाळ बापा सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पितांव. तुज्या गणित पदवेन चडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक वांटो दी हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैशामी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो रितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजन पूर्ण केलें आनी सासणेक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धैर्य धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसयल्लें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूत आनी सर्गींच्या सर्व दळबारा संगती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायतांव. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार बलाच्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी तुका जय जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा क्रोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण सोसूंकच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी मेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी मेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणे खराराचें हें रगत पातकांचें वखसाणें मेळच्याक तुमचें बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत हें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. वावडटासो गोट परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समरमताव. तुझे मोरा जीवन कोण आम्ही परगटाव. तुझ्या येण्यात आम्ही अद्वैताव. तुझ्या येण्यात आम्ही अद्वैताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणाची काल्स तुका समर्पितांव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा केफ्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजुकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आमकां मरे देवाचे माये सांगाती सांजुजेत सोपती भगवंतन दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा घेवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत
सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोम्यांची केल्ल्या मागणे संगत मेळून म्हणूया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें करून दिवनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सबस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरिक्तलाक आमकां तुजे उदारका कोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची कपूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची कपूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यात आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. मोगाळ देवा नावेशेव तुझे बगल म्हाका. मोच्या करया जिवा मोच्या करया जिवा. बलिदान कालवारीचे अर्पण राया जेजूचे अर्पण राया जेजूचे. समाधान हरता म्हाका दैवीक देणे सर्गीचे दैवीक देणे सर्गीचे. तूं सोम्या म्हजो आदारानी बरबसो साजिये वाटे सांगात मोजो. काळीस मोचे लालेता तुका मोच्या मोगाळ देवा नावेशेव तुझे बगल म्हाका. मोच्या करया जिवा मोच्या करया जिवा. तुझे थंय धांवून येता सोदून तुजो आसरो सोदून तुजो आसरो. म्हजे सर्वच तुका दिता ना कोण म्हाका दुसरो ना कोण म्हाका दुसरो. तूं सोम्या
मोच्या कर्याची वाट मोच्या कर्याची वाट प्रार्थुया कनवळ्या बापा ह्या तुझ्या दैविक जेवणाच्या बळान पातकांतली आम्ही सुटो आणि जेजूच्या जल्माचे परबेक आम्ही उर्बेन तयार जाऊ हे आम्ही मागता जेजू ख्रिस्त आमच्या स्वामिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडता देवाचे वरकार Bapacie ptaczyn, pojdę na nawi.